नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया खबरो विस्तारान. आज महाकुंभ मेळाव्यांत जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या विशयाचेर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी संसदेच्या कामकाजांत आडमेळी हाडल्यो. लोकसभा तशेंच राज्यसभेत केंद्र सरकारान प्रयागराज हांगा आयोजीत महाकुंभ मेळाव्याच्या वेवस्थापनात हलगर्जीपणा केल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्षान केलो. तशेंच राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या विशयाक धरून सभाघरांतल्यान वॉकआउट केले. मजगतीं ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना रविशंकर प्रसाद हांणी आयतार मेरेन महाकुंभात 35 कोटी लोकांनी अमृत स्नान केलां, थंय जाल्ल्या प्रकाराचो तपास चालू आसा, पूण पुराय प्रकरणात कोणाचो तरी हात आशिल्ल्याचो दिसून येता अशें लोकसभेत उलयतना सांगलें. कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं. 35 करोड़ लोग. उन्होंने दूसरी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है. जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं. तो सभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है. ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए. दिल्ली विधानसभेच्या 70 सुवातां खातीर 5 फेब्रुवारी दिसा मतदान जावपाचें आसा. ह्या वेंचणुके खातीर प्रचाराची मुजत आयज सांजे 5 सोंपता. निमण्या पावण्यार आयज भाजपा, आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस हे 3 मुखेल पक्ष ह्या वेंचणुके खातीर नेटान प्रचार करताना दिसतात. तिनूय पक्षांचे वडील फुडाऱ्यांच्यो जाहीर सभा तशेंच बसका आयज दिल्लीत सुरू आसा. भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह हांणी आयज जंगपूर हांगा जाल्ल्या जाहीर सभेत आप सरकारचेर खर टिका केली. केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा. सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली. अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले. गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया. फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया. शीश महल. आज दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराच्या निमण्या दिसा गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीतल्या सुलतानपुरी मतदारसंघाचे भाजपा उमेदवार कर्मा सिंग हांच्या प्रचार रॅलीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार पत्रकारांकडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आप सरकाराक आपदा सरकार अशें म्हणटाना हे वेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित आसा असो विश्वास उक्तायलो. तशेंच भाजपा शासीत राज्यांनी लोकांनी उदरगत अणभवल्या आनी दिल्ली हे एकूच अशें केंद्रशासीत प्रदेश आसा जाचो मुखेलमंत्री तशेंच हेर मंत्री बंदखणींतल्यान सरकार चलयताले अशी टिका लेगीत मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी ह्या वेळार केली. दिल्ली के आज प्रचार खत्म हो रहा है, लास्ट रैली. मैं हमारे कैंडिडेट कर्मा सिंह जी के साथ में खड़ा हूं. एक बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ता में जोश है और दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बड़ी बहुमतों से जीत रही है. मैं लगातार 3 दिन से दिल्ली में हूं, लोगों को मिल रहा हूं, आम आदमी को मिल रहा हूं. लोगों को लग रहा है आम आदमी की सरकार यानी आपदा सरकार, जिन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया है, वही इसीलिए लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ जाए और डबल इंजन के लिए लोग वोट करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ. 100% बीजेपी जीत रही है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार है वहां पे किस तरह से विकास गति से बढ़ रहा है. इन लोगों ने इस एक ही राज्य का ऐसे मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री अंदर रहा है, 5 मिनिस्टर उनके अंदर है, बेल पे बाहर है, इसलिए लोग उनको फिर से जिता के नहीं देंगे, ये ठाम है. आज वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना 2025च्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. आपल्या उलोवपांत तांणी 12 लाख मेरेन पगार आशिल्ल्यांक येणावळ करांतल्यान सुटका दिवन केंद्र सरकारान मध्यमवर्गीय लोकांक सुशेग दिल्याचें नमूद केलें.
घरा खातीर केल्ली तजवीज तशेंच वखदांचेर दिल्ली सवलत त्या शिवाय वैजकी महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यां खातीर सुवाती निर्माण करप तशेंच हेर वेगवेगळ्यो येवजण्यो आंखून समाजांतल्या साबार वर्गा खातीर विचार करून हो अर्थसंकल्प मांडिल्ल्याचें तांणी सांगलें. हे सरकार फक्त गरीब लोकांक किंवा श्रीमंत लोकांकूच हातभार लायना तर मिडल इन्कम ग्रुप जे आसा तांकांय हेल्प करता. मेडिकलान ज्यो गोष्टी कमी पडटा त्यो दिवपाचो प्रयत्न तांणी हे केला. दुसरें मेडिकल सीट वाडोवपाची डिसिजन घेतला. म्हणजे अकाउंटंट मेडिकल सगळे कडेन सबसिडायज दिवपाचें पडना. आनी दुसरे वटेन मेडिकलाचे सीट जे आसा ते वाडोवपाचें डिसिजन घेतला. म्हणजे खंयच्या गांवांत जर तो पावना जाल्यार तो पावचो हे इंटेन्शन सरकाराच्या मनात आसा आनी तेका मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प 2025 चेर प्रतिक्रिया दितना हो अर्थसंकल्प विकसीत भारत 2047 ची बुन्याद दवरपी आसा अशें सांगलां. तशेंच ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पान गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत येवपी देशी विदेशी पर्यटकांच्या सवलती खातीर पर्यटना संबंद थळाव्यो साधन सुविधांचो विस्तार करपाचेर प्रस्तावना मांडल्या अशें सांगून गोंयान आजून मेरेन बांदूंक नाशिल्ल्या IIT संकुल फुडल्या 2 वर्सां भितर उभारतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. इस साल का बजट वो विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला फाउंडेशन वाला बजट था. इस बजट में जिस तरह से सबसे पहले बहुत बड़ा रिलीफ दिया तो मिडिल क्लास लोगों को दिया, सैलरीड अर्नर पर्सन को दिया. 12 लाख इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. ये सबसे बड़ा गिफ्ट मिडिल क्लास लोगों को मिला. टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात इस बजट में रही है. हमेशा के लिए हमें टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मदद केंद्र सरकार से मिली है, डबल इंजन सरकार से मिली है. इस बार भी इस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की मदद हमें इसमें मिलेगी. खास करके IIT गोवा जो अभी तक नहीं बन सकी थी, मुझे लगता है कि इस साल उसका IIT गोवा का फाउंडेशन स्टोन भी हम डालेंगे और आगे 2 साल में वही IIT गोवा का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. आयज राष्ट्रीय उर्जा प्रशिक्षण केंद्रान गोंयच्या वीज खात्याच्या अभियंत्यां खातीर पणजेंत ग्रीड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम ह्या विशयाचेर प्रधानमंत्री सूर्यघर फुकट वीज येवजणे अंतर्गत खासा प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकीं जालें. कार्यावळीत वीज खात्याचे मुखेल वीज अभियंते स्टीफन फर्नांडीस तशेंच राष्ट्रीय वीज प्रशिक्षण केंद्राच्यो संचालक डॉ. त्रिपुरा ठाकूर हांचे सयत हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. आणि आता खबर खेळाची. काल राती नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या सर्तींत भारताचो बुद्धीबळ खेळगडो आर प्रज्ञानंदा हाणें संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपण मेळयिल्लो डी गुकेश हाका टायब्रेकर खेळांत हारोवन टाटा स्टील मास्टर्स 2025 चें वस्तादपण जोडलां. विश्वनाथन आनंद हांणी 2006 वर्सा ही सर्त जिखले उपरांत आर प्रज्ञानंदान दुसरे फावट भारता खातीर हें वस्तादपण जोडलां. 13वे फेरये मेरेन गुकेश आनी प्रज्ञानंद 8.5 गुण मेळोवन बरोबरीचेर आशिल्ले. टायब्रेकर खेळांत गुकेश हाणें पयले 2 खेळ जिखून प्रज्ञानंदान साबार खेळ जिखिल्ल्यान हें वस्तादपण ताच्या नांवार जालें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्यो फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.